9 आनी 10 सप्टेंबराक दिल्लीन जावपी G20 परिशदे खातीर येवपी सोयऱ्यांक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी 9 सप्टेंबराक रातचे खासा जेवण दवरला। हे खासा जेवणाच्या आमंत्रण पत्रिकेचेर प्रेसिडेंट ऑफ भारत असो उल्लेख केला। इंडियाचे जाग्यार भारत म्हूण केल्ले बदलाची चर्चा देशभर सुरू जाल्या। हे अशें केल्ल्यान आतां हाचे फुडें इंडिया हें नांव काल बाह्य थारतले आनी हाचे फुडें भारत हेच नांव उरतलें म्हूण वेगवेगळ्या मत प्रवाहांची चर्चा देशभर चालू जाल्या। देखिए, मैं भारत सरकार का मंत्री हूं। यहाँ आपके बहुत सारे चैनल्स के नाम भी भारत से शुरू होते हैं, तो इनवाइट भी अगर भारत से नाम से, तो इससे किसी को परहेज क्यों होना चाहिए? ये भारत विरोधी कौन है? भारत का विरोध कौन कर रहा है? करो, अगर आपको भारत बोलना है तो कोई बुरी बात तो नहीं है। भारत ही बोल रहे हैं भारत को ना। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टी ऐतराज कोई है, चलो इंडिया है तो इंडिया है, भारत है तो भारत। मेरा नाम जैकी है, मुझे कोई जॉकी बोलता है, कोई जेकी बोलता है, मेरे नाम को इतना तोड़ देते, मगर मैं नहीं बदलूंगा। हम कैसे बदलेंगे? नाम बदलेंगे, हम थोड़ी बदलेंगे। Like this, India, what does it mean? It doesn't mean anything. So if I give you a meaningless name, you will become a meaningless, stupid person in front of me because I have a meaningful name, I have a tradition, I have a culture, you have nothing. So in that context, we have become India. इंडियाचे भारत करपाचेर काँग्रेसीन खर टिका केल्या। गोयचो काँग्रेस फुडारी आनी काँग्रेस वर्किंग कमिटीचो पर्मनंट इन्वायटी गिरीश चोडणकरान हाचेर टिका केली। जो मोदी गव्हर्मेंट आसा, नरेंद्र मोदी धर तूं अमित शाह धर बीजेपीचे, दे आर इन अ पॅनीक मूड। राहुल गांधीची भारत जोडो यात्रा जायत सकून तांकां जो तरेन लोकांचो प्रतिसाद मेळटा, लोकांचो सपोर्ट मेळटा, ते पळोवन तांकां ते हारल्यात। ताजे नंतर सगळे अलायन्स इंडिया नांव धरले, सगळ्यो विरोधी पक्ष आसा ते एक जावपाक लागल्यात आनी ते वाडत आसात, तांच्यो मिटिंग्यो जायत आसात। सो ह्या सगळ्या हितून ते कळटा की ते दबावा अंडर येयल्या। इंडियाचे भारत करपाक काँग्रेस आता विरोध करता, मात हेच काँग्रेसीचे गोयचे आदले खासदार शांताराम नायक हाणें 2012 वर्सा हे विधेयक लोकसभेंत मांडिल्ले। मजगती इंडियाचे भारत करपाचेर सामान्य गोंयकारांनी आपल्यो प्रतिक्रिया दिल्या। आता सरकार जे इंडिया आशिल्ले ते आता भारत करपाक सोदता, तर तुमचें मत कितें? तुमकां कितें दिसता? बरी गोष्ट आसा ती, कित्याक आमची संस्कृती हिंदू आसा आनी हिंदू कल्चराक आमचे सगळे भारता भितर हे चल्लेलें आसा आनी हे जर तेंच्यांनी जर आतां इंडियेचे ते भारत म्हणून केले तर तेजो कांय फरक पडचो ना आनी बरें जाता। कोणा राजकारणाक नाका, पूण जर तो निर्णय घेतला तो बरो आसा आनी ताका हें आसचें। इंडिया म्हणून कितें आसा, इंडिया येता इंग्लीश शब्द पेक्षा आमचे संस्कृत जाय, आमचो शब्द जाता इंडो भारत म्हणून ते आमची हिंदू संस्कृतीन जाता। ते पेक्षा इंडिया म्हणजे ते भारत हे जाता तितलें आनीक मातशें बरें दिसतलें पळोवपाक आनी आयकोपाक आनी लोकांक लागता भुरग्यांक सुद्दां म्हणपाक हें बरें पडटलें। इंडिया जे नांव आशिल्लें ते आता भारत करता, ते आमकां नाका न्हू, आसा ते सारकें आहा। आतां समज आतां तुमी इंडियाचे भारत केले पळय न्हू, आतां आमचो पासपोर्ट, पॅन कार्ड, आधार कार्ड तेजेर कितें आहा, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ते सगळें आमकां मागीर चेंज करप पडटलें। मागीर ताका तेजे फाटल्यान आमकां नाचपाक पडटलें, लायनीक हे रावपाक पडटलें। टायम वेस्ट आमचो, सगळे पयशे आनी पयसो वेस्ट आमचो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।